तुमी पळयतात जो जाग्यार हांव आसा ती कॅनरा बँक आसा आनी तशेंच एटीएम आसा. आयज केपें पुलीस ज्युरिडिक्शनाक अरावंड 2 इन्सिडंट जाल्या. ते म्हणल्यार 2 एटीएम जी आसा त्यांची तोडफोड जाल्ली आसा. एक आसा एटीएम आसा ती कॅनरा बँक, खंय तरी तेजे केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा करून ते सील केल्ले आसा. आनी दुसरें म्हणल्यार पारोडा, गुडी पारोडा हांगा जे ज्या जाग्यार लोकवस्ती चड आसा पूण आनी हॉटेल तेजे सायडीन एक एटीएम आशिल्लें तेजी तोडफोड केल्ली आसा. इम्पॉर्टंट म्हणल्यार हे दोनी तोडफोड जाल्यार तेची चोरी करपाचे हेतू आशिल्लो पूण तेंच्यान तें जमलें ना. तेका लागून दोनी तोडफोड केल्ली आसा आनी हेजेर केपें पुलिसांनी ऑलरेडी पंचनामा केल्लो आसा. तशेंच हो इन्सिडंट, हे 2 इन्सिडंट घेतल्यार तिसरो जो इन्सिडंट जाल्ला तो केपें पुलीस स्टेशनाची ज्युरिडिक्शना येयना, पूण जस्ट गुडी पारोडा क्रॉस केल्यार मायना कुत्तरी जे पुलीस स्टेशन आसा तेंका येता. थंय खंय तरी रोडार एक कार आशिल्ली तेजी तोडफोड केल्ली आसा. खंय तरी हे जे इन्सिडंट जाल्या तीन ते एकमेका रिलेटेड आसा. आनी ज्या प्रमाणे जो गुडी पारोडा जे हॉटेल आसा तेंची प्रिमायसिसां ते एक एटीएम तेणी रेंटा दिल्लें. तेणी तेंचे कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे सांगलां तेणी चोरी जाल्ली ना आनी खंय तरी तेणी चोरी करपाचे हेतून केल्लें पूण तेका यश मेळना. पूण जे दोनी हांकां CCTV आसा तशेंच ते गुडी पारोडा CCTV ते 4 जाण मनीस आशिल्ले. जे 2 जाण जे एटीएम आसा तेतूंत भितर वचून चोरी करपाचो प्रयत्न केल्लो पूण तोंडाक मास्क घातलेल्यान कोण ते वळखी येयले ना. पूण सद्या केपें पुलीस हेजी इन्वेस्टिगेशन करता. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.